तुमच्या भाषेने इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक कशें सांगतले तुम्ही? हे सांगचे पयलीं तुमकां म्हाका एक स्टोरी सांगची दिसता जी रिसर्च बेज आसा. म्हणजे कितें जालें, दोन भुरगे आसले जे शिकपाक सामके बरे आसले आनी दोगांयनी इंजिनियरींग करपाचें अशें चिंतलें आनी एक बरे युनिवर्सिटीन दोगूय जाण गेले. बऱ्या मार्कांनी दोगूय जाण पास जाले. तो एक फर्स्ट येतालो, ए फर्स्ट येतालो, बी सेकंड येतालो, बी फर्स्ट येतालो, ए सेकंड येतालो. अशें करून फ्लायींग कलर्सान ते पास जाले. आनी ते पास जाल्या उपरांत कॅम्पस इंटरव्यू जालो आनी दोगांयकूय एक डिफरंट कंपनीनी बरो जॉब मेळ्ळो. आतां ताच्या टिचरीन कितें चिंतलें की 5 वर्सां उपरांत हे कशें आपल्या लायफान करता तें पळोवया. त्या भुरग्यांक कांय खबर नासलें, पूण टिचरीन एक तांचेर ऑब्जर्वेशन दवरलें ते कशें करता. आनी 5 वर्सां जाल्या उपरांत हे इंजिनियर जाल्ले भुरगे जे इंटेलिजन्स क्वोशंट वायज सामके ब्रायट स्टुडंट आसले, तांची ती जेन्ना तांणी परिस्थिती पळयली तेन्ना टिचर आवाक जाली सामकी. एक भुरगो जो ए आसलो तो लायफान आपल्या सामको बरो करतालो. म्हणजे कितें, ताका 2-3 प्रमोशनां मेळ्ळीं, ताजे कलिग्स ताका लायक करताले, तो शेजाऱ्यां कडेन ताजें रिलेशन बरें आसलें, ताजो घराबो बरो चल्लोलो, ताजी फॅमिली लायफ बरी आसली, तो रोमॅन्टीक रिलेशनशीप ताजें बरें आसलें. स्ट्रेस केन्नाय समज ताका जालो जाल्यार तो स्ट्रेस कसो हँडल करपाक जाय तो ताका खबर आसलो. पूण बी जो तितलोच इंटेलिजंट आसलो बट टफ टायमांतल्यान वयतालो. ताका 2-3 तेजी डिमोशन जाल्ली, ताणी 2-3 कंपनी चेंज केल्ल्यो, ताज्या कलिग्सां कडेन ताजें एडजस्टमेंट जायनासलें. ही वॉज गोईंग थ्रू अ बॅड डिवोर्स. ताजी फॅमिली ताका हेट करताली. केन्ना स्ट्रेसफूल जालो जाल्यार तो सिगरेट वोट, सोरो पी, ह्यो ज्यो आसात पळय कोपिंग स्ट्रॅटेजीज त्यो आपणायतालो. तेन्ना हो प्रश्न आयलो की आमी तर इतलो इंटेलिजन्स क्वोशंटाक आमी इतलो मान दितात. म्हणजे तुमी स्कुलान सुद्दां पयलां आसतलें, जो भुरगो हुशार आसा ताका आमी पयल्या बाकाचेर बसयताले आनी जो मातसो एवरेज आसा मस्ती आहा म्हणून ताका आमी फाटल्यान बसयताले. पूण तर हो जो एक्सपेरिमेंट जालो ताणें दाखोवन दिलें की IQ वायज तुमी कितलेय स्मार्ट आसात, पण जे इमोशनल इंटेलिजन्साच्यो क्वॉलिटी आहात ज्यो जर तुमच्यान डेव्हलप जायना, आनी त्यो क्वॉलिटी म्हणजे खंयच्यो, मोटिवेटेड रावप, पॉझिटिव्ह रावप, ओके, स्ट्रेस मॅनेजमेंट करप, ओके, लिडरशीप घेवप, एकामेकाक अंडरस्टँड जावप, एकामेकाचेर मोग करप, रॉंग जालेल्यार सॉरी म्हणप, वेळ मारून व्हरप, ओके, सगळ्यांक आपल्याक भावना अश्यो दुसऱ्याकूय आसा अश्यो समजप. जेन्ना ह्यो क्वॉलिटी आमी दाखयतले तेन्ना आमी समाजान, आमच्या कामान आनी आमच्या पर्सनल लायफान आमी सक्सेसफूल जातले आनी हॅपी उरतले.